Que carito mene. हे जावन आसा एक ग्रीक उतर जाचो अर्थ कुरपेन बोल्लोली, फूल ऑफ ग्रेस. आनी आयचो उद्गार आमी उचल्ला उदीक करून शुभ वर्तमानांनी उतरां आमकां मेळ्ळ्या. तुजे सोबे देव आसा, तूं कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी. आनी ह्या पासत 1854 वर्सा 1854 ह्या वर्सा पापसाय पियूस नोवो पोप पायस IX आनी ही परब स्थापली. आनी थंयसर आंकवार मारया निश्कळो गोर संभोवल्या अशें हे परबे सुमयार जाहीर केलें. दुबाबरे ताचे पयलीं आमी हे बाबतीन ही शिकवण आमी पाळीत आयलोल्या. पूण त्या दिसा पापसाय पियूस नोव्यान ही परबेक स्थापणी दिली आनी आंकवार मारया निश्कळो गोर संभोवलोली. म्हणजे एट द टायम ऑफ द कन्सेप्शन शी वॉज कन्सिव्ड विदाउट ओरिजिनल सीन. जेन्ना कुसव्यान ती जल्माक आयली ते घडयेक जावन तिका कोतावीण देवान रुचली. हो जावन आसा आयच्या ह्या व्हड भावार्थाची सोजमणी. हे जावन आसा व्हड भावार्थाचें सोत. ताका आमी इंग्लिशींतल्यान डॉगमा म्हणटा. इट इज द ट्रूथ ऑफ फेथ. आनी ह्या पासत हे भावार्थाचें सोत कशें आमकां मानून घेवंक आनी ताचे वयर प्रचार करूंकूय आमकां पवित्र सभा आयज ही व्हड परब दिता. कालच्या दिसा आयतार आयिल्ल्यान ही आयज परब दोबाज्यान आमी आयच्या दिसा समोरुंकता. मोगाच्या बाबा भयणीनो 1854 ह्या वर्सा उपरांत सुमार 4 वर्सांनी 1858 वर्सा 1858 ह्या वर्सा मार्साचे 25 सायबीण माय लूड शारांत बेर्नदेत ह्या चेडवाक दिश्टी पडटा आनी थंय हो संदेश दिता, आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हांव जावन आसा निश्कळून गोर संभोवलोली आंकवार मारया. आनी एके भशेन जे पवित्र सभेन आमी मानून आयलोल्या उदीक करून आंकवार मारया कुसव्यांतावन कोतावीण जल्मली हे आमी सोत मानीत येतल्या. ते खूद आंकवार मारयेन एका चेडवा उदेशी हो संदेश आख्खे पवित्र सभेक पावयलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं जल्माक येता तेन्ना दुबाविरेत हे मूळ पातोक जे आमकां सगल्यांक लागता. पूण उपरांत बावतिस्मा वरवीं ते निवळ जावन वेता. पूण मारयेक मूळ पातोक आसूंक ना. शी वॉज बॉर्न विदाउट द ओरिजिनल सीन. आनी ह्या पासत आयच्या पयल्या वाचपान जो आमकां संदर्भ मेळटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान आदाम आनी एवेन जे पातोक केलें देवाच्या सांगणे आड ती गेली आनी अशें आपल्या जिवितान वैकुंठ वगडायलो. दे लॉस्ट द पॅराडायज. आनी जें बरेपण मनशाक देवान दवरलोलें तें ह्या पयल्या आवय बापाय उदेशी आदाम आनी एवे उदेशी मनीस कुळान वगडायलें. आनी जेन्ना देव विचारता तुवें कितें म्हूण केलें आनी उपरांत एकामेकाक बोट दाखोवपाची ही गेम सुरू जाता, ब्लेम गेम. ताणें म्हाका सांगलें ओ तुवें वस्तोरेक रचलोली, ताणें म्हाका पातकान घातलो. आनी अशें हे पातोक जे मनशा कुळाक लागलें ताचे बाबतीन आमकां सोजमणी पयल्या वाचपान मेळटा. आनी ह्या पासत हे पातोक जे मनशा कुळाक त्या दिसा सावन लागलें ते सेगीत आयज मेरेन मनशा कुळाक लागत आसा. आनी ह्या बावतिस्मा वरवीं दुबाविरेत हे पातोक आमचें निवळ जाता. पूण मारयेक हे पातोक आसूंक ना. हें जावन आसा आयज हें व्हड भावार्थाचें सोत. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक आमी दिनवासूंक गरज, कित्याक क्रिस्ता वरवीं आमकां हे पातकांतली सोडवण मेळ्ळ्या. आनी हो क्रिस्त कोणाक जल्मलो काय त्याच आंकवार मरयेक जल्मलो. आनी ह्या पासत ह्या वाचपाची सोयरी गोत आमी शुभ वर्तमानान पळोवं येता. गाब्रिएल बडो आंकवार मरयता येयलो आनी जी देवाची खबर आसली, देवाचो संदेश आसलो, ती आंकवार मरयेक ताणें पोरगोट केलो. आनी जर आंकवार मरयेन स्विकारूंक नासलें जाल्यार सोडवणदार आमकां फावो जावचो नासलो. Therefore, it was the yes of Mary that brought us salvation. मारयेन वोयकार दिलो, मारयेन वोय म्हणलें आनी त्या दिसा आमा सगल्यांची सोडवण जावशी जाली. आनी ह्या पासत जे पातोक मनशा कुळाक लागलोले, ज्या पातकान मनीस आसलो त्या पातकांतली सोडोवंक तो स्वामी जेजू क्रिस्त
ही आंकवारी उदेशी जल्मलो आनी ही आंकवार मुर्या जाणें कुसव्यान थावन आपले जिवीत निर्मोण सांबाळले कोतावीण सांबाळले ते मोरोपर्यंत तिचे जिवीत पवित्र उरले. ह्या पासत देवान तिची कूड संवसारांत कुसूंक दिली ना. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. ह्या पासत ह्या संवसारांत तिचें मरण थंयच कुसूंक दिवंक ना. पूण तिका पवित्र आत्म्यान बोल्लोली तिचे दाय कृपा आसली. शी वॉज फूल ऑफ ग्रेस आनी हीच कृपा ओगडावंक देवान दिवंक ना. तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी हेवूय एक बाबार्थाचें सोत आमी सोत मानता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयचो विशय वचा देवाच्या उतरा प्रमाणे जिविताचो प्रचार करात. आमच्या जिविताचो प्रचार करूंक आमकां देवाचें उतर भोव मोलादीक आनी भोव आदाराचें आमकां जाता. आनी ह्या पासत जर आंकवार मेरेन तेंच देवाचें उतर स्विकारूंक नासलें जाल्यार उदी करून तिचो पूत जल्माक येवचो नासलो. शुभ वर्तमानाची परगोटणी जावची नासली. ह्या पासत पयले सुवातेर आंकवार मेरेन हें देवाचें उतर आपल्या जिवितान स्विकारलें, मानून घेतलें, वय म्हणलें आनी उपरांत हें देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळूंक ती भरपूर वावुरली आनी दुबाबरीत येसवंतूय जाली. आनी उपरांत ह्या पुताक आपल्या जल्माक हाडून तोच पूत ह्या देवाची बरी खबर परगडटा. आनी आयज आमच्या जिवितांतल्यान ह्या जिविताचो प्रचार, ह्या शुभ वर्तमानाचो प्रचार आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमकां आयचो विशय आपयता. आनी ह्या पासत आमकां सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक बावतिस्मा वरवीं ही एमिसांव फावो जाल्लें आसा. वसात आनी सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगटात. कोणाचें? त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताचे. पयले सुवातेर आंकवार मेरेन हो देवाचो ताळो आयकून आपल्या पुताची परगोटणी केली. जेन्ना ती गोरबेस आसली आपल्या पुताक कुसव्यान घेवनूच आपले सोयरी एलिझाबेथीक ती भेट करूंक वेता आनी थंयसर हो संदेश देवाचो तिका पाठयता. एके भाशेन शुभ वर्तमानाची परगटणार ती जाता. आयचे हे परबे सुमयार आमी आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. पयली सुवातेर आंकवार मेऱ्या कोतावेण निर्मळपणान जियेली. आमकां दुबावरीत हें मूळ पातोक आसा पूण बावतिस्मा वरवीं हें निवळ जावन गेला. ह्या खातीर आमकां आतां मूळ पातोक ना. आमकां आसलें पूण आतां ना. आनी ह्या पासत क्रिस्ती बाबार्थी कशी आमी आमचें जिवीत बरें निर्मळ सांबाळूंक गरज. आनी कोण भाशेन आमी करतले हांव गाय दुबावरीत हो कुमसाराचो संस्कार आमकां आसा. जातूंतल्यान दर दिसा आमी आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक देव आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर आंकवार मेऱ्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. तेच भाशेन आमकांय देवाचें उतर जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी मिसाचे भेटेन आमच्या कानार पडटा. तें आयकून दुसऱ्या कानान सोडून दिवंक न्हय पूण आमच्या जिवितान तें घेवन नियाळून तें आमच्या जिविताक लावन त्या प्रमाणे आमी जिवितान तें आमच्या पाळूंक गरज. ह्या खातीर लेट अस नॉट जस्ट बी हियरर्स ऑफ द वर्ड, लेट अस बी डुअर्स ऑफ द वर्ड. जिवितान आमचे देवाचें उतर पाळटोली क्रिस्तांवां आमी जावंक प्रयत्न करुया. आनी आयज जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन हांगा आमी एकठांय जाल्या तेन्ना ह्या भाग्यवंतान देवाचें उतर स्विकारलें. ह्या व्हड भाग्यवंता उदेशी इनास ते लोयाला उदेशी ताका हें उतर पावलें. कितें तुजो होत तुवें विबाडलो जाल्यार आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार. आनी उपरांत आपलें जिवीत ताऱ्यार तो घालता, निटायेर घालता आनी शुभ वर्तमानाचो व्हड परगटणार तो जावंक पावता. ह्या भाग्यवंताची देखीन आमी आमचें जिवीत जिवंक आनी आंकवार मेऱ्या जी आमकां नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक आपयता, कोतावेण जिवीत जिवंक आपयता, तिचेच विणवणेंत आमी आमच्या जिविताची बदलणी करून बऱ्या मार्गार आमची पावलां घालूंक त्याच देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया.